186 पंचायतींच्यो वेंचणुको शांतिकायेन 79% मतदान 1464 पंचांचे सुवातीक 5038 उमेदवारांचा फुडार सिलबन मतमेजणी फाल्यां। कळंगूट पंचायतच्या वॉर्ड नंबर 9ची वेंचणूक रद्द। बॅलेट पेपरार नावा चिन्हांचो घुसपा गोंधळ, चुकून काय मुद्दम उमेदवार मागतात चौकशी, वेंचणूक आज। आध्यात्मिक सद्गुरू जग्गी वासुदेवाच्या ईशा आउटरीच्या बरोबर गोंय सरकार 3 वर्सां खातीर करता सेव्ह सॉयल कबलात। 23 तारखेर श्यामाप्रसाद स्टेडियमार सद्गुरूचे हजेरेत कार्यावळ। सरकाराची खंयचीच जमीन दुसऱ्याक खावंक दिवचो ना, अतिक्रमण जाल्यार त्यो सगळ्यो सरकारी जमनी परत घेतले, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मुख्यमंत्री उलयला। सरकार शाळा चलोवंक समर्थ, शाळा आमी दवरल्या जित्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारला, खंयच्याच राजकीय पक्षान शाळा चलोवंक घेवपाची गरज ना, मुख्यमंत्र्याची आपाक जाप। काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ल्या 10 आमदारां आड FIR घालूंक गिरीशाची याचिका म्हापशा कोर्टान मारली भायर। कोर्ट म्हणटा लेटर हेड सिलाचे बनवेगिरीचे ठोस पुरावे ना। कोविड आनी कोर्ट कचेऱ्यांक लागून आयुष हॉस्पिटल मोपा विमानतळाक कळाव, 2 म्हयन्यां भितर दोनूय प्रकल्प तयार, प्रधानमंत्र्याच्या हातांत प्रकल्पांच्या उक्तावणाचो प्लान। अमृत महोत्सवी सेलिब्रेशन आज सावन गोंयांतूय सुरू। सांजे आग्वाद जेल म्युझियमात मुख्यमंत्री उबयतलो तिरंगो, सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान। 13 तारखेक पणजे मडगांवां तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा खातीर राज्यान मागयल्ल्या तिरंग्यातले 2.5 लाख डॅमेज, मुख्यमंत्री म्हणटा परत धाडले। जिखपी पंचांच्या येवकाराक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या आल्तीन बंगल्यार मोठी तयारी, माटोळ घालपाचे काम सुरू, जिखता तो आमचोच, सरकार पक्षाचो सूर। शिरतार शिरोड्या पंचायतीचे मतदान करून मोटरसायकलीवेल्यान घरा वतल्या जोडप्याचेर कोसळ्ळो वड, घोव व्यंकटेश नायक इंजर्ड, बायल आदिती सोपली। देशात कोविडाच्यो नव्यो केशी 16,000 वयर, एक्टिव्ह केशी 1,28,000, फाटल्या 24 वरांत 54 जाण सोंपले। गोंयांत नव्यो केशी 122, एक्टिव्ह केशी 933। मणिपाल हॉस्पिटल आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटाचे मेळून मणिपाल हॉस्पिटलात रक्तदान शिबीर, सगळ्यांनी रक्तदान करचे, मानेस्तांचो उलो। आज भावा बहिणींचे सेलिब्रेशनाचे रक्षाबंधन बरोबर सुता पूनम आणि नारळी पौर्णिमा। नुस्तेमारी खात्याचो दर्याची पूजा करून सरकारी नुस्तेमारी सीझन सुरू। मयेचो आमदार गणपतीक बिझी, घराण्यांची परंपरा अजूनय फॅमिलीन सांबाळ्या। प्रेमेंद्र म्हणटा शाडू मातयेची मूर्तीच सात्विक, कोविडांतल्यो ल्हान मूर्ती आता परत मोठ्यो। भारताचो 14वो उपराष्ट्रपती म्हणून जगदीप धनकर आज घेता सोपूत। राज्यसभेचो एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष म्हणूनय नेमणूक, नायडूक राज्यसभेचो निरोप। नितीश कुमाराचो बिहारचो मुख्यमंत्री म्हणून 8वो सोपूत। लालूचो पूत तेजस्वी उपमुख्यमंत्री, 2014 जिखले, 24 सोंपे ना। नितीशाची मोदीच्या बीजेपीक शिटकावणी। चीनात लंग्या हॅनिपा ह्या नव्या व्हायरसाचो धुमाकूळ, सापडले 35 दुयेंती, चडशे शेतकार। जम्मू काश्मीर राजौरीत आर्मी कॅम्पाचेर आतंकवाद्यांचो आत्मघातकी हल्लो करपाचो यत्न, चकमकीत 2 आतंकवाद्यांक मारले, 3 जवान शहीद।
शेअर मार्केट सकारात्मक उठते. निफ्टी 17,700 पावलो. सेन्सेक्स 500 पॉइंट्सांवयर.